तुमकां सांगतले, पूण देर इज कंप्लीट डिस्गस्ट अँड डिससॅटिस्फॅक्शन अमंग विमेन विथ द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट. सो ह्या घटकाक मातशें शांत कशें करचें हें चिंतून चिंतून एक नवो जुमला तयार करपाचें डॉक्टर प्रमोद सावंतान पयर अनाउन्समेंट केलें, आनी तो म्हणजे 50% बस फेअर कन्सेशन फॉर विमेन इन प्रायवेट जॉब्स. आता येदो व्हडलो म्हणपाक सुद्दां इतलें कन्फ्युजन जाता. 50% बस फेअर कन्सेशन फॉर विमेन इन प्रायवेट जॉब्स म्हळ्यार कितले जाणांक हे एलिजिबल करपाक एप्रूव करतले तें सुद्दां आमकां खबर ना. इतले कॉम्प्लिकेटेड एनाउन्स करतना सुद्दां ही स्कीम इतली कॉम्प्लिकेटेड करून उडयल्या. आनी परत एकदां जशें फ्री वॉटर स्किमांच्यान मै बी केजरीवाल जावपाचो प्रयत्न केल्लो. ही स्कीम तुमकां सगळ्यांक जाणा की पयलीं दिल्लीक सुरू जाल्ली. इट वॉज 50% न्ही, इट वॉज 100% फ्री फॉर ऑल विमेन. प्रायवेट जॉब, गव्हर्मेंट जॉब, नो जॉब, कोणीय आसूं, एक बायल दिल्लीच्या बसीन चडली की तिची तिकेट काडपाची गरज नासताली. सो दॅट वॉज द सिंपल अँड ट्रू बेनिफिशियल स्कीम फॉर ऑल विमेन दॅट वॉज स्टार्टेड बाय अरविंद केजरीवाल इन दिल्ली. आनी ही बरी चल्ली. 2019 सुरू केल्ली, 2025 पर्यंत आमचो सरकार आसा म्हणसर बरी चल्ली. आनी आतां परत ही पॉप्युलर इतली आशिल्ली बायलां मदीं हें पळोवन डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा एक आतां फुडल्या इलेक्शना खातीर बायलांचो राग मातसो थंड करपा खातीर ही ताणें आतां एनाउन्स करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. पूण जशें सांगलें, हातून हेतू तांचो बायलांचें कितें बरें जावचें हें न्ही. हें फक्त आतां बायलांचो राग कसो कमी करपाचो आनी तांकां इलेक्शना पयलीं मूर्ख करून तांचे वोट कशे मेळोवपाचे, फक्त हो इंटेन्शन आसा ह्या स्किमी बद्दल. आनी आमकां खात्री आसा की ही इलेक्शना पयलीं खरी सुरू जाली सुद्दां जाल्यार इलेक्शना नंतर रोखडीच बंद करतले, जशी फ्री वॉटर स्कीम डॉक्टर प्रमोद सावंतान बंद केली. तुमकां हांव सांगूंक सोदतां, जी दिल्लीक बरी स्कीम आमी सुरू केल्ली जी 2019 आतां सद्या आमचो सरकार ना, सद्या भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा. ऑलरेडी जे व्हडल्या व्हडल्या आश्वासनां दिल्लीं भारतीय जनता पार्टीन तेन्ना दिल्लीच्या बायलां खातीर, तांणी म्हणिल्लें की आमी निवडून येतकूच सगळ्या बायलांक 2,500 म्हयन्यांक एक स्कीम दितले म्हणून. सगळ्या बायलांक 2,500 रुपया सुद्दां कोणाक अजून मेळूंक ना. आनी ती केन्ना स्कीम सुरू जातली हाजें सुद्दां अनाउन्समेंट ना, कसलेंच डिस्कशन ना. एक कसली तरी कमिटी तयार केल्या म्हूण सांगता ते. जशें सांगलें, हें फक्त लोकांक स्पेशली बायलांक फटोवपाक आनी तांचे वोट घेवपाचे हे सगळे जुमला जे दिल्लीक केले, तसोच जुमला आज हांगा प्रमोद सावंत करूंक सोदता. हांव मागतां, जशें सांगलें, ह्या स्किमीचेर पयलीं म्हळ्यार गोंयांत जी बायलांची परिस्थिती आसा, जे तांचे वेगळे इश्यूज आसा, ताज्या बद्दल थोडें उलोवचें. आनी ही जी स्कीम, जी जुमला स्कीम आतां नवी एनाउन्स करपाचो आसा बाब प्रमोद सावंत, ताजेर बायलांच्या वती कितें तांचो मत आसा हो तुमच्या फुडें दवरता. नमस्कार सगळ्यांक. पयलीं म्हटल्यार हांव सांगूंक सोदतां, जे BJP गव्हर्मेंट गेली 12-13 वर्सां जालीं हांगासर काम करता. सो म्हाका दिसता तेंच्यांनी ते बेटर युटिलायज करूंक जाय आसले की ह्यो स्किमी ज्यो त्यो आतां 50% बस फेअर म्हणटा पळय न्हू, आनी त्यो बी प्रायवेट. आतां एक सांगा, तुमी जेन्ना बसीन चडटा तुमकां कशें कळटलें की कोण प्रायवेट आसा, कोण गव्हर्मेंट जॉबाक आसा, या विदावट एनी जॉब आसा. भुरगीं आसूं शकता, ज्यो कामाक ना तिवूय जावं शकता, कोणूय जावं शकता. तुमी ते कशें रेक्टिफाय करतले की हे जो आसा डिस्कावंट तो तांकांच गावतलो म्हणून, मेन तो इश्यू आसा. आनी दुसरी गजाल, हा एवरी टायम कितें तरी सांगून स्कीम इलेक्शनाच्या टायमार करतात आनी मागीर त्यो बंद घालतात. तितलेंच मातशें एक बळ कशें की बायलां खातीर कितें करता म्हणून. इज इट बायलां सेफ आहा गोंयांत, हो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न. बस फेअर इज अ सेकंडरी आफ्टर. ताणें केलो खंय तरी आमच्या केजरीवाल सरांची कॉपी करपा खातीर तेंच्यांनी एक प्रयत्न केला आनी तितूनसून ते हे ट्राय करता. म्हाका दिसता की जर ते कॉपी करपाक सोदता न्हू, बेटर वे ही हॅज टू डिक्लेअर इट्स 100% फ्री. प्रत्येक बायल जी बसीन चडटली तिच्या खातीर ते कंप्लिटली फ्री आसपाक जाय. बस फेअर फ्री जालो प्लस बायलांची बसीन सेफ्टी ही प्रायोरिटी आसपाक जाय. मेन म्हटल्यार गोंयांत आतां सगळें जे चल्लां पळय ते बायलांच्या सेफ्टी खातीर गव्हर्मेंटान कितें केलां. सेंट्रल टू गोंया पासून BJP गव्हर्मेंटूच आसा. आनी ह्या BJP गव्हर्मेंटानसून बायलांचेर जितलो अन्याय स्टार्ट जाला पळय तो ह्यान पयलीं केन्नाच नासलो.
हांव एक स्वता बायल हांव परत हे गजाल सांगूंक सोदतां, BJP गव्हर्मेंट येयल्या उपरांतूच हे सगळे इश्यू चालू जाल्या. ओके, आनी ते फक्त पॉलिटिकली आनी इलेक्शनाच्या टायमारूच कितें तरी न्यू स्कीम या कितें तरी बरें कितें सांगून तांकां थंड करतात. आनी इलेक्शन जालें की परत असलें तशें तेच परत चालू जाता. रिगार्डींग द गृह आधार तेंच्यांनी स्किमी स्टार्ट केल्यो, पूण खऱ्योच त्यो लोकांक टायमार गावता काय ना हेजेर तेंच्यांनी एक चवकशी करूंक जाय आसलेली. विडो आसता स्कीम, बायलां जिंचे गोपिड्या जाल्यार तेंची एक स्कीम आसता, पण तेंची स्किमी त्या टायमार म्हयन्याच्या म्हयन्यान तांकां गावता काय ना हेंय तेजेर लक्ष ना तेंचें. ओके, फक्त स्किमी काडपाच्यो आनी त्यो मागीर ते टायम जालो की ते मागीर डिस्पोज करपाच्यो. सेकंडली तेंच्यांनी फाटीं एक गजाल सांगली की एक सिलिंडर गावतलो म्हणून, गॅस सिलिंडर फ्री गावतलो म्हणून सांग. हांव प्रत्येक बायलेक विचारूंक सोदतां जेंच्यांनी BJP गव्हर्मेंटाक मत दिलां पळय तांकां की तुमकां कितल्या जाणांक फ्री सिलिंडर गावला, तेंच्यांनी मातशें भायर येवन आमकां सांगचें. आमकां तर गावूंक ना. सो आमकां अशें जाणून घेवपाची इच्छा आसा की जेंकां फ्री सिलिंडर गावला तेंच्यांनी पब्लिकली येवन सांगचें की प्रमोद सावंतान केल्लो प्रॉमीस तेंच्यांनी फुलफील केला आनी तो सिलिंडर तांकां गावला फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, हे फक्त जुमले टायम टू टायम करप आनी तें काम जालें उपरांत ते विसरून वयच्या पेक्षा ते करपूच ना, आनी करता जाल्यार ते बऱ्या रितीन करप. 50% फेर डिस्कावंट दिला पळय तो म्हाज्या हिशोबान तो 100% दिवचो. आमकां आवडटले जर प्रमोद सर केजरीवाल सरांक कॉपी करून कंटिन्यू करूंक सोदता जाल्यार, कित्याक केजरीवाल सरान हे जेन्ना डिस्कावंट दिल्लो या फेराचेर जेन्ना 100% फ्री केल्लो, पण तेंच्यांनी खरेंच एक मना पासून तांकां अशें दिसतालें की तेंच्यांनी भयणांक कितें तरी आपल्या स्वताच्या भयणांक जेंच्यांनी ताका जिखून हाडला तांकां एक गिफ्ट दिवचो म्हणून. ओके, सो तेंच्यांनी ते केलें आनी वेल मेंटेन केला. अजून पासून ते बरें चलता, तेजो लाभ प्रत्येक बायलेक गावता. ताका कांयच हें ना की गव्हर्मेंट आहा प्रायवेट आसा, कांयच ना. प्रत्येक बायल ती बसीन चडटा तिका तो फेराचो लाभ जाता. ओके, आनी सेकंडली ती बसीचो सेफ्टी आसा पळय न्हू, मेन म्हटल्यार बायलांची सेफ्टी आसलेली. आनी त्या बसींनी ज्या बसींनी बायलां चडटात पळय न्ही तेजो एक हें आसा की ताका एक मार्शल आसा गाडयेन बसीन. तशेंच गोंयाच्या बसींनी अशें जावं शकता जाल्यार तेवूय प्रमोद सावंतान करचें अशें आमकां अशें दिसता. दुसरी म्हणजे CCTV कॅमेराज. बायलां बसीन चडटा तेन्ना अननोन पर्सन्स ना कितें हात लायता ते पिंच करता हे कितें जाता पळय, ताकाय लागून एक CCTV कॅमेरा प्रत्येक बसीन आसचो, ती गव्हर्मेंट आसूं या प्रायवेट आसूं. ओके, तशें गोंयच्या गव्हर्मेंटाक हें करूंक जमतलें काय फक्त टायम बींग फक्त हो जुमला करून लोकांचें मन या मायंड डायवर्ट करता ते आपल्या सायडीक. आनी खास करून जेन्ना बायलांक ह्या स्किमीचे लाभ येवपाचो आसता पळय तेन्ना त्यो स्किमी चड करून बंद जातात. आतां सेकंडली आसा पळय ती म्हटल्यार आहा ती उदकाची फ्री वॉटर. 16,000 फ्री वॉटर म्हणून तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें आनी लोक मिटरा कडेन वचून बसपाक लागले पळोवपाक की 16,000 लिटर उदक हे केन्ना कावंट जातलें तें. ओके, खुबशे लोकांनी अशें म्हटलें की आमी घरांत नासता, आमकां यूजूच जायना तितलें पाणी, तरी आमकां डेली मंथली बील येता. ती सुद्दां स्कीम आतां तेंच्यांनी बंद केली. हें तेंच्यांनी प्री अनाउन्स करूंक जाय आसलें, बाबा ही स्कीम आमी तुमकां सांगली, आतां आमचे कडेन हें वॉटर बील बर्डन बेर जायना अशें आमी बंद करता. पण तेंच्यांनी रिजन कितें दिलें की लोक उदक चोरता म्हणून हांव ही स्कीम बंद करता. म्हाका एक प्रश्न हा बायल्यांक प्रत्येकाक विचारपाचो की हे गव्हर्मेंट कोणाचें आसा, PWD कोणाच्या अंडर येता, आनी जर तरी आसून सुद्दां सादारण मनीस तर उदक चोरून घेता अशें म्हणटा न्ही, ही लाजिरवाणी गोश्ट आहा आमच्या खातीर. आमी जर कितें मिस्टेकीन करता जाल्यार गव्हर्मेंटाचो PWD होल्ड ना, ते रिचेक करूं शकना. कोणें घेतला नांव तेचें डिस्क्लोज करपाक जाय आसलें न्हू की खंयच्या फॅमिलीन उदक चोरी केला हे तुमकां खबर नासतना तुमी एका मनशाची चुकी खातीर सगळ्या बायलांक हे गोंयकारांक चोर म्हणटात.
हेजो अर्थ कितें जाता, गव्हर्मेंटाचे मिस्टेकी सगळ्यो पब्लिकली गोंयकारांचे थापून मोकळे जालेत ते. ओके, म्हाका दिसता सांगपा सारकें की बायलांचे खूब प्रॉब्लम्स आसात. सेफ्टी मेजर जाली, महागाई जाली. सेकंडली तेजेर काय उलोवपाचेंच ना. फक्त अशे नवी नवी स्किमी काडटात आनी मन डायवर्ट करपाची कामां चल्ल्यात. ओके, म्हाका दिसता ज्यो स्किमी बायलां घेतात तांकां केन्ना त्यो कमी जास्त जाता जाल्यार तेंच्यांनी फुडें येवन सांगचें खरेंच त्यो तांकां यूज जाता काय ना त्यो. ते फक्त इलेक्शनां करता, केल्यो आनी त्यो मागीर बंद जाल्या उपरांत काय तेंचो रिस्पॉन्स नासता. हांव प्रत्येक बायलेक मागता, जर तेंच्यांनी बऱ्यो बऱ्यो स्किमी युटिलायज केल्या आनी घेतल्या जायत न्हू जाल्यार फुडें येवन आमच्या पर्यंत पावचे आनी आमकां येवन सांगचें बाबा ही स्कीम आमी घेतल्या. आनी हे 50% जो बस फेअर आहा पळय तेका आमी वेलकमूच करता. पळोवंक वयशे जाल्यार म्हाका दिसता ते बेटर जायत जर 100% फ्री जायत जाल्यार. गोवा गव्हर्मेंटाचो खरेंच मना पासून केजरीवाल सरांचो हें आसा पळय गव्हर्नन्स आसा पळय तो कॉपी करूंक सोदता न्ही जाल्यार तेंच्यांनी तो फुल्ली 100% करून कॉपी करचो. 100% fair or? Yeah, 100% free fare. Not 50%. 50 Yeah, 50 are only for a private, no? आणि अजून How ना can you decide private बसीन चढता तेन्ना तूं प्रत्येकाक विचारूंक शकना तूं प्रायवेट गव्हर्मेंट का म्हणून. But then you have 50% fair or? 50% free. इतले कंडिशन्स आसा पळय तूं दिल्लीक जी स्कीम आसा फ्री बस फेअर इट इज अ ब्लँकेट स्कीम फॉर विमेन. म्हणजे खंयची बायल एका दिल्लीच्या गव्हर्मेंट बसीन चडली तिजी तिकेट घेना, तिका पयशे दिवचे पडना. आतां गोंयाची स्कीम आसा, इट इज नॉट इवन अ स्कीम, इट इज अ प्रपोजल. हाजेर चिंतता म्हणून अनाउन्समेंट आयला फक्त. आनी कितें चिंतप चल्लां की प्रायवेट जॉबान ज्यो बायलो आसा तांकां फक्त 50% फेअर. म्हणजे कितल्या बायलांक हाजी बेनिफीट जातली, कितले म्हणजे व्हडली स्कीम ही हाजे वयल्यानूच कळून येता की एनावन्स करच्या पयलीं सुद्दां इतले कंडिशन्स घाल्ले आसा. आनी एकदां एनावन्स करतकच जर ज्यो बायलो एलिजिबल जावपाक तांकां कितलेशेच फॉर्म भरचे पडटले, डॉक्युमेंट दिवचे पडटले, फीज भरचे पडटले, तें वेगळें. म्हणजे लास्टाक कितल्या बायलांक हाजो बेनिफीट जातलो कोणाक खबर ना. फक्त हें एनाउन्समेंटां करपाची, फ्रंट पेजीर हेडलायनी हाडपाची की आमी बायलां खातीर कितें तरी करता अशें दाखोवपाक, पूण लास्टाक कोणाक बेनिफीट जायना. आनी ज्या थोड्या लोकांक बेनिफीट जाता तांचोय इलेक्शना नंतर हो बेनिफीट बंद करता. दॅट इज द स्ट्रॅटेजी ऑफ BJP. थँक्यू. देव बरें करूं.